नमस्कार योकार तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा आणि आयच्यान असेंब्ली जे मॉन्सून सेशन असा ते मॉन्सून सेशनाचो आयच्यान हो दुसरो वीक सुरू जाता जाल्यार फाटल्या आठवड्यान आमी पळयले जे 5 दीस आमी म्हणू शकतात विरोधकांचो आवाज जो आशिल्लो तो विरोधकांचो आवाज खंय तरी सरकाराचेर हेवी पडलो अशें आमी म्हणू शकतात आणि जे सत्ताधारी पक्षाचे सुद्धा जे आमदार आशिल्ले ते आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इश्यू घेवन तेणी खुबशे असे विषय मांडले आणि तेजे प्रश्नाच्यो जापी घेतल्यो हे सगळे आमी फाटल्या आठवड्याक पळयले जाल्यार हो जो आठवडो आसा हो आठवडो दुसरो आठवडो म्हणजे आयज 6 दीस जाल्यार आयच्यान कशे कितें कितें आयचे कार्यक्रम आसतले कितें कशे कशे हांगा आयचे सगळे प्रोग्राम लिस्ट आसतले ते आमी थोडक्यान तुमचे मुखार घेवन येयल्ले आसात सगळ्यात पयलीं क्वेश्चन आन्सर सेशन जो आसतलो त्या क्वेश्चन आन्सर सेशनात रिव्हर नॅव्हिगेशन तशेंच एज्युकेशन तशेंच पॉवर हे सारखे जे डिपार्टमेंट आसात तशेंच IT डिपार्टमेंट ह्या डिपार्टमेंटाचे प्रश्न येवपाची शक्यता आसा आणि तशेंच जे सांजचे जे डिमांड्स आसतले ते डिमांड्स आमी समज पळोवपाक गेले जाल्यार ट्रान्सपोर्ट पंचायत जे मॉविन कुदिनो कडेन जे पोर्टफोलिओ आसात त्या पोर्टफोलिओचेर डिमांड येवपाचे आसात सो फाटल्या आठवड्याक समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ओपोजिशन सायडीचे 2 आमदार खंय तरी चडूच अशे तेंचे बरी कामगिरी दिश्टी पडली ते म्हणजे एक युरी आलेमाव लीडर ऑफ ओपोजिशन जेणे प्रत्येक गोष्टीचेर अभ्यास केल्लो तेजो आमकां दिश्टी पडलो आणि तेजो अभ्यास जो आसा तो सरकाराक खंय तरी प्रश्न तेणे जे विचारले त्या प्रश्नाचेर खंय तरी सरकार धारेर उरलो आणि तशेंच दुसऱ्या नंबराचेर पळोवपाक गेलो जाल्यार तो आसा विरेश बोरकर जो त्याने टीसीपीचे मुद्दे काढले त्या टीसीपीचे क्वेश्चन काढले ज्या तरेन त्याने फायट केली आणि ते सगळे पळयले जाल्यार विरेश बोरकर तसोच पोगो बिलाचेर पोगो रेझोल्युशन जे शुक्राराक येयले तेजेर सुद्धा तेणे असो ते फायट दिली ते सगळं पळोवपाक गेलो जाल्यार विरेश बोरकर जो आसा तो बीन बरो परफॉर्मन्स ताणें फाटल्या आठवड्याक दाखयल्ले आसा जाल्यार आतां पळय सारखे आसतले हे दुसऱ्या आठवड्याक कोण कोण अशे सरकाराक धारेर धरतात विरोधक सरकाराक धारेर धरून पावतले काय सरकाराची ज्यो जापी आसात त्यो विरोधकांचेर खंय तरी हेवी जातल्यो हे आयच्यान पळय सारखे आसतले जाल्यार आतां एक म्हत्वाचो इश्यू जो चलता जो असेंब्लीचे भायर जेन्ना आमदार मंत्री जेन्ना येतात त्या इश्यूचेर जे बायट दितात तो महत्वाचो इश्यू म्हणजे गोंयान जाता तिसरो जिल्लो हे तुम्ही आयकलात आसतले बातमेन गोंयान तिसरो जिल्लो आता म्हणजे साऊथ गोवा जो डिस्ट्रिक्ट आसा त्या साऊथ गोवा जिल्ल्याचे 2 विभागणी जाता आणि गोंयान तिसरो जिल्लो जाता तो तिसरो जिल्लो धारबांदोड्या केप्यां सांग्यार आणि काणकोण हे जे तालुके आसात ह्या तालुक्यांक घेवन हो जिल्लो जातलो तसोच जो साऊथ गोवा म्हणून जो पयली जिल्लो आशिल्लो तो तो तितून उरतले फोंड्या साश्टी आणि मार्मुगांव हे 3 तालुके आसात हे आशिल्ले तशे थंय उरतले आणि हे 4 तालुके सेपरेट जातले सो तिसरो जिल्लो जेन्ना जाता तेन्ना तिसरी जिल्ल्याचे कॅपिटल खंय आसचें हो प्रश्न पडलेलो आणि फाटले 2 दीस जाले हेचेर बोवाळ खूब चलता जाल्यार आयकुया तेजे सीएमाचे कितें म्हणणें आसा तिसरी जिल्ल्याचे जे कॅपिटल आसा फाटल्या दिसांनी आयकल्लें की कुडचड्यार जावपाची शक्यता आसा म्हणून मागीर काल गव्हर्मेंटाचे वटच्यान एक प्रेस नोट येयलो आणि तेणी सांगले अजून जिल्ल्याचे जे कॅपिटल आसा ते खंय जातले ते सारखे ठरलेले ना म्हणून सो आता सीएम हांगा पावलेलो आसा सो सीएमान तिसरी जिल्ल्याचे कितें म्हणला ते आयकुया तिसऱ्या जिल्ह्याचे हेडक्वॉर्टर सरकार ठरयतले सगळ्यात एकंदर आमी तांकां तिसरो जिल्लो फॉर्म करता आसतना काणकोण केपें सांगे धारबांदोडा ह्या 4 तालुक्यांक भितर घातल्या आनी ऑलमोस्ट हांगा रुरल ताका नांव कितें दिवपाचें ताजो हेडक्वॉर्टर स्टेटमेंट करचो सगळी एकंदर जिल्ल्याचो विचार करून सगळ्या जाणांक कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन कशें बरें पडटलें रोड कनेक्टिविटी कशी आसा आनी सगळ्या लोकांक फिजिबल जावपाक हाजो सगळो विचार करतले नाव आणि हेडक्वॉर्टर हे दोन्ही रोखडेच ठरयतले केन्ना मेरेन येयला तो सगळो प्रोसेस आमकां दिल्ली पयलीं आमकां धाडचो पडटा तो धाडटा ताज्या प्रमाणे तिसरी जिल्ल्याचे जे कॅपिटल आसा ते कॅपिटल खंय तरी कुडचड्यार काय केप्यां जावचें अशें केपेकारांची मागणी आसा तशेंच कुडचड्यार जावचें ही कुडचडकारांची मागणी आसा जाल्यार सांग्या वयलो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय तेका आमी प्रश्न केले जेन्ना सांग्या वयल्यान जे सांग्या वयले लोक आसात तांकां खंयचो जागो लागीं पडटलो तशेंच धारबांदोडेचे लोक आसात तांकां खंयचो जागो लागीं पडटलो हे समज आमी विचारले सांग्या वयले आमदार मंत्र्याक विचारले जाल्यार तेंचे कितें म्हणणें आसा तें पळोवया सो आतां पळोवया सुभाष फळदेसाय ह्या तिसरी जिल्ल्याचेर कितें उलयता तो हांव सांग्या वेलो म्हाका खबर आसा की
मुख्यालय तिसरो जिल्लो जालो पयली सुवातेर हांव सरकाराचें आनीक विशेष करून मुख्यमंत्र्याचें खूब खूब अभिनंदन करता, कारण तिसऱ्या जिल्ल्याची संकल्पना बरी आशिल्ली आनी तिसरो जिल्लो आयज जाला तातूंत भितर आमचे धारबांदोडा, सांगे, केपें आनीक काणकोण आसा. हे चारय काणकोण एक वेस्टर्न घाटांतलो एक समावेश आशिल्लो तालुका आनीक प्रिडॉमिनंटली डॉमिनेटेड बाय ट्रायबल्स. म्हणजे आमकां ह्या जिल्लो जाले नंतर म्हाका दिसता की आमचो खूब डेव्हलपमेंट फास्ट जातलो ह्या चारय तालुक्यांचो, कारण एक स्पेशल फंड्स अलॉटमेंट जावपाक शकता की वेस्टर्न घाट म्हणून. आनीक दुसरें म्हणजे अनयुटिलायज फंड्स ट्रायबल डिपार्टमेंट, युनियन ट्रायबल डिपार्टमेंटान आसतात, ते फंड्स जर हांगा ट्रायबलां खातीर आयले जर जाय जाल्यार खूब बऱ्या प्रमाणान जातले. आतां ताजे हेडक्वॉर्टर्स खंय जावप हें सरकार पळयतलें, लोकां कडेन पळयतलें. म्हाका दिसता की केपें जर पळयलो जर जाय जाल्यार सगळे वटच्यान मिडल सेंट्रली लोकेटेड आनी केप्यां भितर पयलीं सावन जो आमचो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट पुर्तुगीज तेंपार पसून केप्यां काम्र आशिल्लें, तेन्ना एक थोडीशी काम्र म्हणजे म्युनिसिपालिटी ह्यो पयलीं नाशिल्ल्यो, पुर्तुगीज तेंपार पसून केपें आशिल्लें. सो सांग्या वयल्यान इक्वी डिस्टन्स, धारबांदोडा वयल्यान इक्वी डिस्टन्स आनी काणकोणच्यान इक्वी डिस्टन्स मध्यवर्ती. आतां तो केपें जालो कितें, तिळामोळ जालो कितें आनी हांगा हे सगळे एक लागीं धरून पळयलें जर जाय जाल्यार एक तिळामोळा सारको एक जागो आसा पळय न्ही, जाचे सरकारा कडेन जागा आसा थंय सादारण 500 एकर तरी जागो आयज सरकारा कडेन पोजेशनान भितर आसा. आनी त्या भागान भितर पयलीं सावन म्हणजे कोर्ट आसा, जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा किंवा बाकीचे आमचे इरिगेशन डिपार्टमेंट आसा, आनीक ही सगळीं डिपार्टमेंटां संलग्न जी आसात ती आसात. केप्यान भितर पयलीं एक कादय म्हणून आसताली, ज्या वेळाचेर काणकोण नासताले, धारबांदोडा नासताले, सांग्यार नासताले. केपें हो पयलीं सावन आयडेंटिफाय जाल्लो तालुको आसा ज्या जाग्याचेर आमचो हें जातालें. हांव जरी सांग्याचो आमदार आसलो जाल्यार म्हाका एक 15-20 किलोमिटराचेर केपें मेळटा. काणकोणच्यान सादारण 30 किलोमिटर 25-30 किलोमिटराचेर काणकोण आसा आनी धारबांदोडा तितकेच डिस्टन्साचेर आसा. सो मोस्ट स्ट्रॅटेजीक प्लेस किंवा मोस्ट लॉजिस्टीक प्लेस, सेंटर प्लेस आनीक पयलीं सावन आयडेंटिफाय जाल्लो सब डिस्ट्रिक्ट, ज्या जाग्याचेर पयलींसून आमची लँड सर्वे डिपार्टमेंट किंवा पोलीस स्टेशन किंवा उपजिल्ला कार्यालय किंवा आमचे बाकीचे सगळीं सब रजिस्ट्रार ही सगळीं डिपार्टमेंटां केपें आशिल्लीं, ज्या जाग्याचेर नवे सब डिस्ट्रिक्ट जाले नाशिल्ले, जावं ते काणकोण किंवा धारबांदोडा. सो म्हाका दिसता की आयडियल प्लेस इज केपें. तिळामोळ जाले जर जाय जाल्यार इट इज अ पार्ट ऑफ कुडचरे मतदारसंघ म्हणून पळयता जर जाय जाल्यार कुडचरे. तिळामोळ जाले जर जाय जाल्यार सांग्याचेरय लागीं आनीक धारबांदोडाक मातशें लागीं पडटा किंवा काणकोण लागीं आसा. इट्स अ मोस्ट सेंट्रल प्लेस इज विदीन केपें तालुका आनी केपें इटसेल्फ इज आयडेंटिफाय सब डिस्ट्रिक्ट. सो पयलींसून खुबशी जागा आसा. तें एडवांटेजीस म्हळ्यार सरकारा कडेन खुबशी जागा थंय केप्यान भितर आसात, ज्या जाग्यार की गव्हर्मेंट कॉलेज आसा, कळ्ळें न्ही, कोर्ट आसा, फॉरेस्ट ऑफिसीस आसा, आमचे इरिगेशनाची जमीन आसा आनी इरिगेशनाची ऑफिसां आसात, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा. सो म्हाका दिसता की दीस इज द मोस्ट आयडियल प्लेस. तिसरी जिल्ह्याचे जे कॅपिटल आसा ते तिसरी जिल्ह्याचे कॅपिटल जे खंय जावपाचे हेचो प्रश्न जो सुभाष फळदेसायचे म्हणण्या प्रमाण तेंचे म्हणणें अशें आसा की तिळामळ हांगा जावपाचें म्हटल्यार केप्यां अशें केप्यां न्हू, कुडचड्यार अशें कुडचड्यार न्हू, खंय तरी केप्यां आनी कुडचड्याचो मदलो जागो जो सरकारा कडेन ऑलरेडी जागो आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. जाल्यार तिळामळ हांगा तिसरी जिल्ह्याचे कॅपिटल जावपाचें अशें तेंची मागणी आसा. पूण हे समज पळोवपाक गेलो जाल्यार केपेंचो जो आमदार आसा आल्टोन तेजी मागणी आसा केपें जावपाचें म्हणून, जाल्यार खंय तरी हे तिळामळ जे आसा ते कुडचड्यार पडटा. सो तेंची मागणी अशी आसा तिळामळार जावपाचें. पूण आतां जेन्ना धारबांदोडेचो आमदार आमकां मेळ्ळो तेन्ना धारबांदोडेच्या आमदाराक विचारलें जर केप्यां तिसरी जिल्ह्याचें कॅपिटल जालें जाल्यार तिसरी जिल्ह्याचे कॅपिटल पावपाक खूब लेट तांकां पयस पडटलें. हेचेर जेन्ना धारबांदोडेचो आमदार गणेश गांवकर हेचेर तेंचें कितें म्हणणें आसा तें आमी आयकून घेवया. डिस्ट्रिक्ट आसा ती चर्चा चालू आसा. हय, पूण खंय जावचें अशें दिसता तुमकां तेजें कॅपिटल? डिस्ट्रिक्ट कॅपिटल पळय म्हणटा पळय तेजी खंय तरी सगळ्या लोकांक बरी सेंटराक पडटा तशी जावपाक जाय. आनी सगळो विचार करून केलो आसता तेणी. तुजो विचार कितें? पूण तुमची मतदारसंघां
काणकोण बरोबर आसा. केपे काणकोण लागीं पूण तुमची धारबांदोडेच्यान केपे लागीं जातले काय कुडचड्यार लागीं आसतले? आतां आसा तें बरें आहा तें. केलां तें सारकें आहा. कितें? केला ते सारकें म्हणजे कितें धारबांदर कळटा तुका खबर आहा तेजे वयल्यान तें म्हाका ना विचारलें. तूं म्हाका सांग ना तुमकां खंय जाय तें तें सारकें आसा. सो हे आयकलं तुमी धारबांदोडेच्या आमदाराचे तो सारको भाश्य करूंक सोदिनाशिल्लो पूण आता जो आमचो असेंब्लीचो सभापती आसा जो काणकोणचो आमदारूय आसा तेजे काणकोणच्या आमदाराक ह्या तिसरी जिल्ह्याचो जो कॅपिटल आसा ते खंय जाय हेचेर जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना तेंचे कितें म्हणणें आसा तशेंच काणकोणा जे रवींद्र भवनान जे फाटल्या दिसांनी पावसार जी गळती लागलेली तेजेरूय काणकोणच्या आमदाराक विचारलेलें आसा. सो काणकोणचो आमदार तिसरी जिल्ह्याचेर आनी रवींद्र भवनाचेर तेजे कितें मत आसा तें जाणा जावन घेवया. सर थर्ड डिस्ट्रिक्ट जालो सर आता मुख्यालयाची सर म्हणजे खंयसर करचे हाचेर सर सगळ्यांची चर्चा जाता. तुमकां कितें दिसता सर तुमचें मत कितें? पयर तिसरो डिस्ट्रिक्ट जो आसा न्ही तो कॅबिनेटाक डिक्लेअर केला आनी ह्या संदर्भात म्हाकाय दिसतालें पयलीं म्हणजे तो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर जाता आसतना सगळ्यांचो काणकोण केपें सावर्डे हो तो ट्रायबल बेल्ट आसा न्ही म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत की सेंट्रल शहर आनी गोंयची स्पेसिफीक जे आसा ट्रायबल लोकांचो डेव्हलपमेंट करपाक हे सोंपें जातलें आनी हो प्रस्ताव बऱ्याच वर्सां पयलीं आशिल्लो. तो प्रस्ताव मानून घेतलो आनी त्यामुळे सरकाराचें हांव अभिनंदन करता की खऱ्या अर्थान डेव्हलप करपा खातीर आमकां बरो स्कोप आसा. ओके सर ताजें मुख्यालय जें आसा न्ही तें सगळ्यांचें पयलीं ताजेर चर्चा जाल्ली केपें आनी सावर्डे ह्या आमचे कडेन लँड अवेलेबल कितलें आसा म्हणजे स्ट्रक्चर आनी बाकी सगळें तेंय पळयतलें आनी बेठेच आमी आवाज केलो म्हणून तो जायना तो म्हणजे ती समजा हेडक्वॉर्टर जर बांदता जायत ती म्हणजे खंय सावर्डे लँड आसा काय केपें लँड आसा म्हणजे म्हाका सादारणचो तो स्ट्रेच असो जाता जे 5-6 किलोमिटरा भितर आसा. डिस्ट्रिक्ट केन्ना तुमी अनाउन्स करतले कितें नांव बीन आसतलें अशें डिसायड ना ते डिसायड म्हाका अजून खबर ना तो कॅबिनेट ठरयतलें आनी सरकार ओके सर केपेकारांची मागणी आसा की केप्यान जावचो म्हणून बेठेच मागणी केली मग केपें खंय केपें सावर्डे ते केपेंकच येता तो म्हणजे केपेंचो सेंट्रल प्लेस असो ते सांग्यार सावर्डे आनी काणकोण बेटर आमी काणकोण व्हरया म्हणून ते काणकोण जावंक शकना म्हणजे काणकोण म्हणजे सावर्डे आनी केपें म्हणजे कुडचडे आनी केपें हो केप्याचोच भाग आसा त्यामुळे तेंची जमीन बाकी सगळें आसा न्ही ते क्वॉर्टर्स बांदतले जाय ती जागो जाय न्ही त्याच म्हणटा चडशें केपेचें नांव येता कित्याक ते सगळें सोयीस्कर पडटलें. केपेंचें नांव येता हांव अशें म्हणटा केपें आनी कुडचडें हो पार्ट आसा आनी केपेंचोच पार्ट आसा म्हणजे केपें आनी कुडचडें एलिगेशन करपाचो विशय ना. हांव तें रवींद्र भवन बांदता त्या पासून जें आसा न्ही शेवट पर्यंत जो आसा न्ही पार्ट बरो हांव करपी आसा. एक दिसाक कोण मनीस केलो म्हणून जें आसा न्ही ते ठरवूंक शकना. एक लक्षांत दवरात की हांव आनी आमी काणकोणकार आसा न्ही बेठेच तो पांडरती जावचो तो असो अनसेफ उरचो अशे प्रकारची आमी ताजो पूर्ण आमी सिरियस आसा डेव्हलपमेंटा बाबतींत त्यामुळे कोण ते एक दिसा वतले आनी ते अशें आसा तशें आसा हांव तरी म्हणन ते हांव इतले दीस म्हणटा की जें स्ट्रक्चर इतलें स्ट्रॉंग आसा स्ट्रक्चर म्हाका दिसता फाल्यां भुकंप जाल्यार सुद्दां जो आसा न्ही तो ते हालचे ना इतले कडक म्हणजे हांव तशें म्हणना पूण इतलें स्ट्रॉंग आसा सर बेश्टेच नांव पाठ करपाची नांव पाठ करपाची संदर्भात हें चल्लें आसा आनी त्या वेळाचेर उदक लिकेज जावपाक सुद्दां जाता कारण कितें जालें की त्या आर्ट एंड कल्चर खात्याचे जे कांय कर्मचारी आशिल्ले तांणी वयर टॅर्रासाचेर लक्ष दिवना ज्या तरेन ती चिकल बाकी सगळें आशिल्ली बॉटल आनी बाकी हें आसा ते त्यामुळे ते तुंबलें आनी ते तुंबून त्या गटरांतल्यान ते ओवरफ्लो जालें. पूण आज इतली सुद्दां पावस आयलो पूण तुमी मदीं केन्ना आयकलां तुमी त्या दिसा पेक्षा आनी चड पावस पडलो पूण केन्नाच येवना आनी ताजे पयलीं इतले वर्सां स्ट्रक्चर चालू आशिल्लें बांदपाचें तेन्नाय केन्ना त्या लिकेज जाल्यार अशें केन्ना आयकुना म्हणजे ज्यो केन्ना कोणाच्या निग्लिजन्स जे जाले आसा ती तेन्ना रेक्टिफाय केली आनी त्यामुळे ताजें रवींद्र भवनाक कोणेच बदनाम करली न्ही इतले स्ट्रॉंग स्ट्रक्चर आसा आनी टॅक्निकल गजाली आसा त्या संदर्भात बारीक फुडें आसूं शकता कारण जशें ओवर अ पिरियड आमी तें चलयतलें तेन्ना त्यो टॅक्निकल गजाली लक्षांत घेतल्यो म्हणजे तातूंतल्यान त्यो करेक्ट करी वचची पडटल्यो त्यामुळे तातूंतल्यान कोणेच भेटत न्ही रवींद्र भवनाक आनी बाकी सगळ्यो गजाली आसा न्ही त्यो कितें कला खातीर बदनाम तशें ते सगळेच गजाली तशें आसतल्यो अशें तसोच आता तुम्ही आयकलें रमेश सावडकरांचें कितें म्हणणें आहा तें तसोच आता हांगा लिडर ऑफ ऑपोजिशन पावलेलो आसा जाल्यार लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचें कितें म्हणणें आसा तें आमी थोडक्यान आयकून घेवया.
जो स्लॅब पडलेलो तेजे जावना, बाकीचे जे करेक्शन्स आसा कला अकादमीचे ते जावना. I have raised Kala Academy in my budget speech. You check. Kala Academy has been raised by me in the budget speech. येल्ला मोना कोणा आम सोणें विजय केंकरेन जो रिपोर्ट दिल्लो तो रिपोर्टाचेर कितें जालो आनी जेन्ना ऑलमोस्ट 50 odd crores of public money has been thrown in the drain. PWD was required to rectify the faults. पयर आनी एक जाग्यार द सिलींग पडलें. So this is all part of a scrapped, absolutely failure in corruption. Corruption बुडलेले आसा. I have already raised it. You check my budget speech. Specifically, I have पूण spoken ताजें about it. टेंडरिंग सुद्दां जावना अजून, जे स्लॅब पडलेलो असेंब्ली सेशन चालू असताना. No. Exactly. So tender कोण करप? PWD करप. PWD is the agency that has to tender. PWD has to rectify the fault. Why they are not rectifying the fault? Why is the contractor blacklisted? These are things that we raise. जेन्ना कलाकारा बारा हांव गेलो थिंगा सायटीर आमी जेन्ना हे इशू घेतले अकुस्टीक हें तें then there was a task force formed under Vijay Kengre. What has this happened? And still art and culture demands are also there. But in the budget speech I have made a mention, but this government I can say is only corruption and budlana. I will refrain from making comments on the 3rd district, but definitely there is a need of the hour. The location and whatever strategy, once we get it on the floor of the house, the government has come with a circular that the place is still not finalized. Yesterday there was a clarification. So definitely based on the demography and what is the best suited is something that we will stand by that. आणि एक युरी बाब, आम्ही पळयता इतले जे असेंब्ली सेशन आशिल्लें कला अकादमीचो इशू येतालो, ह्या सेशनान खंय तरी तो I am making very simple thing to you. What did Amit Shah in a meeting in Belgaum for a rally? What did he say? Amit Shah, the tallest leader, the Home Minister, said that there was a compromise between Goa and Karnataka. What was the compromise? Madhai was being diverted for Karnataka. You ask Honorable Chief Minister whether what Amit Shah has been said is true or wrong. सो ह्यो आशिल्ल्यो सगळ्यो ज्यो असेंब्लीच्या भायर जेन्ना आमदार मंत्री येतात ते आमी तुमच्या मुखार हाडून दाखयले आनीक ज्यो कितें बायट्स आमकां मेळ्ळ्यात, जे कितें रिएक्शन मेळ्ळा ते आमी तुमकां हाडून दाखयले. सो असेंब्लीची जी अपडेट आसा, हे जे मॉन्सून सेशन आसा जेचो आयच्यान दुसरो वीक सुरू जाता, सो असेंब्लीची जी अपडेट आसा ती गोमंतक टीव्हीचेर चालूच आसतली. आता थोड्याच वेळान 11:30 सुमार असेंब्ली लायव्ह आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. तशेंच दिसभराच्यो घडामोडी घेवन सांजचो आमचो एक खासा कार्यक्रम आसतलो, जो आमचो डायरेक्टर एंड एडिटर राजू नाईक सर हांच्या बरोबर आमचो जो खासा प्रोग्राम आसतलो. सो तो प्रोग्राम तुम्ही मुद्रत पळोवचो आनी ज्यो असेंब्लीचे अपडेट आसात ब्रेकिंगचा लागून पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.